प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो विसवूर वोड 6 आनी 12 ते 14 पर्यंत. Mathew chapter 7 verse 6 and verses 12 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पवित्र ते काढून सुण्यांक घाली नाकात आणि तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोय नाकात, कित्याक ती घोडे पांयां तोडाक माडोयतीत आणि परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचे म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक थंय करात. सोबूत आणि प्रवादी शिकयता ते हेच. ओशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठोनाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड. तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. पूण जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. प्रितीच्या बाबणीनो, आयजचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां ह्या उशीर दारवंट्या वयर शिकयता. आनी आयज आमचो नियाल ह्या 13 आनी 14 वळीर करया. जेजू कितें म्हणटा? ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोडणांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. पूण जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण उशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जो मारोग आमकां एमकोणान व्हरता तो मारोग जावन आसा एकदम रुंद आनी खूब लोक वेता. पूण जो मारोग आमकां स्वर्गार व्हरता तो मारोग जावन आसा एकदम उशीर. कित्याक भाव भयणीनो? कित्याक जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. सगलो लोक त्या संवसाराच्या रस्त्यार चलता आनी तो रस्तो रुंद आसा. देवाक नाका की कोण एमकोणान गेल्लो. पूण भाव भयणीनो, सत कितें तें जेजू आमकां आयज सांगता. तो म्हणटा जो रस्तो आमकां स्वर्गार व्हरता तो रुंद जावन आसा आनी पुस्कोळ लोक त्या रस्त्यार वेता. पूण जो लोक ज्या रस्त्यार आमकां स्वर्गार व्हरता तो म्हणटा तो रस्तो एकदम कितलो कोठीन म्हणटा. कित्याक भाव भयणीनो कितलो कोठीन? कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका खूब आडकोळ येता, ताका खूब त्रास भोगचे पडटा, ताजेर दुमाळो येता, सैतान ताका त्रास करता. पूण भाव भयणीनो, आमी जाणो ह्या संवसारान आमी थोड्या दिसांक 60, 80, 90, 100 वर्सां. पूण तेजे उपरांत सासणाचें सूख आमकां फुडें आहा. आनी भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता दुमाळो येतलो, लोक आमचेर आड येतलो, आमकां त्रास जातले. पूण जो कोण ताच्या उतरान रिगून रावता ताका जैतिवंत जिवीत मेळटलेंच. आनी भाव भयणीनो, एक दीस आमी एमकोणान वेचिनान पूण जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता ह्या उशीर दारवंटांतल्यान वचो नाकात म्हणटा, ह्या उशीर दारवंट्यांतल्यान वच म्हणटा, कित्याक जो दारवंटो रुंद आसा तो आमकां एमकोणान व्हरता, पूण उशीर दारवंटो आमकां स्वर्गार व्हरता. आनी भाव भयणीनो, ह्या रस्त्यार आमी वचोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. म्हणटच आयज आमकां उशीर दारवंट्यान वचोंक जाय. कित्याक उशीर दारवंटो
जावन आसा दारवंटो जो लोक देवाच्या उतरान रिगून रावला, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचे उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, देवाचे उतर पाळटा. आनी भाव भयणीनो, आतां ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना, म्हणटच जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां संवसाराचो लोक आमचेर आड येतलो. वय हांवें सांगले भाशेन धुमाळो येतलो, त्रास करतलो लोक, कित्याक लोक न्हय आमकां त्रास करता, पूण सैतान जो त्या लोकां मदें वावुरता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, आपलो शी मेन नासलेलो मोग दिता, आनी तो मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवं जाता. पूण जो कोण जेजूक आजून वखना, आजून ताणें पवित्र आत्मो अनुभवूंक ना, देवाचो मोग अनुभवूंक ना, तांचें जिवीत कशें आसतलें? तांचें जिवीत आसतलें संवसाराच्या रिती प्रमाणे, तांचें जिवीत आसतलें संवसाराच्या चाली प्रमाणे. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जी हें देवाचें उतर सदांकाल आयकता, आमी ज्या देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, आमी आयज देवाच्या उतरान रिगुया. आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचो मोग जो आमी अनुभवला पवित्र आत्म्या वरवीं, तो मोग आमी दिसपट्ट्या जिविनान आमी तो दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया. आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिता, तांकां पवित्र आत्मो वाट दाखयता. वय ती वाट जावन आसा उशीर, तो रस्तो जावन आसा उशीर, पूण भाव भयणीनो, तो रस्तो आमकां स्वर्गार व्हरता. आनी एक दीस आमी स्वर्गीचें सूख भोगूंक, आमी जेजू बरोबर सासणेचें सूख भोगूंक आमी तयारी करुया. आनी हीच तयारी आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.